स्मार्ट सिटीचे 90% काम पुराय जाल्लें आसा, पूण उरिल्लें काम दिल्ले वेळ मर्यादित पुराय जावप शक्य ना. देखून स्मार्ट सिटीच्या कामाची डेडलायन चुकिल्ल्यात जमा. पेवर्स आनी हेर बारीक सारीक कामां पावसात करतले म्हणून आमदार बाबूश मोन्सेरातान सांगले. स्मार्ट सिटीच्या कामाची डेडलायन लागीं पाविल्ल्यान पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेरातान बिरेस्तारा स्मार्ट सिटीच्या कामाची पळोवणी केली. बाबूशाच्या कोतान स्मार्ट सिटीचे 90% काम पुराय जाला खंय, उरिल्लें काम पावसात करतले म्हणून बाबूशान सांगले. हाचो अर्थ स्मार्ट सिटीच्या कामाची डेडलायन चुकिल्ल्यात जमा. 18 जून रस्त्याचे काम हातीत घेवंक नाशिल्ल्यान ह्याय पावसाळ्यात 18 जून रस्त्या कुशीच्या दुकानांनी उदक भरतलेच. आता कितें काम उरलेलें आहा, थोडे मॅन होल्स उरलेले आहा. So it may just take another 4-5 days basically to complete it. But the speed and the work is been going on. So we are basically satisfied in the way how the work has been going. Most of the work basically will be completed by 31st. There is another 1 day is left. Most of it will be completed. Now rest is what pavements and all that can be done during the monsoon season. What we were afraid of, because in the monsoon that waterlogging and may take. Now as far as 18 June road, still when monsoon comes, waterlogging will take place still because that road we have not touched, because that road will be done only after the monsoon, because that is the main basically drainage which has got to which is coming from Kundaikar Nagar till right it should go near the petrol pump, the police station. स्मार्ट सिटीचे काम दर्जेदारूच जावपाक जाय आनी ते जाले ना जाल्यार तांकां ते काम परते करचे पडटले म्हणून बाबूशान सांगले. वर्क स्पेसिफिकेशन कितें केलेलें आहा त्या प्रमाणे क्वॉलिटी ऑफ वर्क जातलें, एंड दे मस्ट बी अ स्कोप फॉर देम. इफ द क्वॉलिटी मीन्स क्वॉलिटी मेंटेन करूंक ना, देन दे विल हॅव टू रिडू इट, सो दॅट विल गिव देम दिस. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.